नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोमंतक टीव्हीचेर आमची नदर आसा हे कार्यावळींत। इश्टानो, हे कार्यावळींत आमी अशे विशय घेतात जांचो गोंयकारांचेर, गोंयच्या लोकजिणेचेर आनी गोंयच्या सैमाचेर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असो परिणाम आसता। आयचो विशय तसोच गंभीर आसा आनी ह्या विशयाचेर आमचेर चर्चा करूंकय त्या क्षेत्रांतले मान्यवर आयिल्ले आसात। पूण विशय पयलीं समजून घेवया। सैम आनी मनीस आनी सैम आनी जनावरां हें स्ट्रगल, हो संघर्श सदां काळ चलत आयला। मनशाची जशी वस्ती वाडली तशी आमची जंगलां आक्रसून गेली, उणी जाली। जंगलांत रावपी जनावरांची जी जमीन आशिल्ली ती उणी जाली आनी हाका लागून नवे प्रस्न उप्रासले। शारीकरण आमचें वेगान जाता। आमच्या सुपुल्ल्याशा गोंयांत जमीनूच ल्हान, जमीनूच उणी आनी ह्या वेळार विकासाच्या नांवान जेन्ना आमी वेगळ्यो वेगळ्यो येवजणी आंखतात तेन्ना निसर्ग म्हळ्यार सैम आनी मनीस हांचे भितरलें संतुलन राखप खूब कठीण जाता। प्रश्न असो आसा, उपद्रवी कोण? हालींच सरकारान एक निर्णय जाहीर केल्लो जाका लागून शेतांक जे त्रास दिवपी वा बागायतीक त्रास दिवपी अशे रानदुकर वा हेर जनावरांक उपद्रवी म्हणून डिक्लेअर करचे, उपद्रवी म्हणून जाहीर करचे। ते प्रमाण रानडुकरांक उपद्रवी जाहीर केल्याच आतां गोंयच्या कांय वाठारांनी माकड आनी खेतीं हांकांय उपद्रवी अशें जाहीर करची अशी व्हड मागणी जाता। आतां हे मागणे फाटल्यान लोकांचें कितें हित आसा वा ह्या मागणे फाटल्यान सरकाराचो कितें हेतू आसा आनी हे मागणी सारकी आसा काय ना, म्हळ्यार उपद्रवी आमी जाल्यात, मनीस तांचे जमनीत अतिक्रमण करून काय जनावरां आमच्या जमनीन अतिक्रमण करतात, ह्या म्हत्वाच्या प्रस्नाचेर आतां आमी उलयतले। आमचे मदीं आसात पयले सुवातेर पर्यावरण तज्ञ, गोंयच्या विंगड विंगड पेपरांनी आनी विंगड विंगड माध्यमांनी आपलें सतत मत मांडपी बाब राजेंद्र केरकार। आमचे दुसरे सोयरे आसात बाब अशोक जोशी, जे माजी अध्यक्ष गोवा बागायतदार संघटनेचे आनी ते भायर सध्या ते बोर्ड मेंबर। ते स्वता एक शेतकार, स्वता एक बागायतदार। सो हातूंतल्यान आमी आयकतले तांचें म्हणणें कितें। आनी आमचे तिसरे जे गेस्ट आसात, तिसरे जे सोयरे आसात ते बाब मिंगेल ब्रागांझ, जे पर्यावरण तज्ञ, शेतकी मळार तांणी व्हड वावर केल्लो आसा आनी एक कृशी तज्ञ म्हणून तांची गोंयांतच न्हय तर भारतभर नामना आसा। तुमकां तिगांकूय येवकार। आनी आयचे चर्चेक सुरवात करतना हांव सगळ्यांत पयलीं बाब राजेंद्र केरकार तुमचे कडेन हांव विचारीन की सरकारान हो निर्णय जाहीर केला, रानडुकर म्हळ्यार उपद्रवी, तांकां मारून उडोवचे, हाचे फुडें खेतीं माकडां ही वळेरी वाडूं येता। आमी खंय सुरवात केल्या आनी खंय वतात? तुमी मातशें तुमचें मत हाजेर म्हाका सांगशात? भारताची राज्य घटना जी आसा तेतूंतले 91 जे कलम आसा ते आमकां स्पश्टपणान सांगता की प्रत्येक नागरिकाचें कर्तव्य जावन आसा आपली रानां पर्यावरण परिसंस्था हांची राखण करप। आनी ह्या नदरेंतल्यान जेन्ना आमी विचार करता तेन्ना रानडुकराक उपद्रवकारी घोशीत करप हो पुराय तरेन चुकीचो निर्णय आसा। कारण आमकां हातूंतल्यान कितें दिसता की सरकार जो आसा तो लोकांक एकंदर हे सगळीं जनावरां जी आसा ही मारपाची प्रक्रिया जी आसा ती अत्यंत गुंतागुंतीची आसा। हेच्या पयलीं रानडुकराक उपद्रवकारक घोशीत करपाचे निर्णय भारतांतल्या विंगड विंगड वाठारांनी जाल्ले आसा। त्याच शिवाय माकडांक हिमाचल प्रदेश सारक्या राज्यान उपद्रवकारक घोशीत केल्या, बिहारान नीलगायेक उपद्रवकारक घोशीत केल्या। पूण हातूंतल्यान ही समस्या जी आसा ती सुटोवंक ना। एकूच उदाहरण सांगता की 300 रानडुकर जे आसा हे चंद्रपूरच्या जंगलान महाराष्ट्र सरकारान मारपाची परवानगी दिली आनी तेका लागून थंय कितें जाल्लें आसा की आतां सद्या चंद्रपूर हांगासर ह्या वाठारान आमकां जे वाग आसा, बिबटे जे आसा हे मनुष्य वस्तीन येवपाक लागलेले आसा आनी मनुष्य वस्तीन येवन मागीर मनशांचेर हल्लो करप। जवळ जवळ आमी पळयलें की चंद्रपूर हांगासर परिस्थिती हाताभायर गेल्ली आसा। हेचें मुख्य कारण वाग सारको किंवा बिबट्या सारको जो प्राणी आसा हो विशेषता रानडुकर जे आसता तांकां मारून खाता। आनी आतां आमी सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आसा हो निर्णय
आमच्या देशातल्या इतर राज्याप्रमाणेच अत्यंत घातकी निर्णय आसा. ह्या निर्णयान वन्यजीवांचे तर निसंतान जातालें, पूण त्याच बरोबर मनशाचे ह्या धर्तरे वयलें अस्तित्व जें आसा हे खूब दुर्बल जातालें, कठीण जातालें. आसामान सुद्धा अशा प्रकारची जेन्ना प्रक्रिया जाली सुरू, तेतूंतल्यान कितें जाल्लें आसा की आसामांतल्या जी तेजपूर राजधानी आसा त्याच्या लागींच सोनीतपूर नांवाचो जो जिल्लो आसा, ह्या सोनीतपुरान वर्साक आमी पळयता की मोठ्या प्रमाणात जंगलांची नासधूस जाता. जंगलांची नासधूस जाल्ल्या कारणान त्या वाठारांतले जे हत्ती आसा, हत्ती आयज आनी मनशाचो संघर्श आसा हो एकदम विकोपाक गेल्लो आसा. आनी जवळ जवळ दर वर्सा 30-40 मनशांक हत्ती मारपाचें काम जें आसा हें सुरू जाल्लें आसा. हेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हणजे कितें, सोनीतपूर जिल्लो जो आसा हो आमच्या देशांतलो आयज चडांत चड जंगलां नश्ट जावपी जिल्लो आसा. आनी ह्या जिल्ल्यान ही समस्या जी निर्माण जाल्ली आसा त्याच्या फाटल्यान आतां हत्तींक सुद्धा उपद्रवकारक घोशीत करपाचो निर्णय थंयसले लोक जे आसा ते मागणी करपाक लागलेले आसा. हितूंतल्यान सगळ्यान प्रश्न जे आसा हे सुटावे जावच्या परस तेतूंतल्यान समस्या निर्माण जातली. बरोबर. म्हाका म्हणजे तुमी जे म्हणलें प्रश्न सुटावे परस जावचे परस चड कॉम्प्लिकेट जातले, चड कॉम्प्लिकेटेड जातले. पूण मनीस वस्ती वाडटा, आमची लोकसंख्या वाडटा. आमकां जितली जमीन जाय आशिल्ली पयलीं रावपाक एक 20-25 वर्सां फाटीं ताचे परस ती चड वाडटा. शेतकी वेवसाय वाडटा. एक शेतकार म्हणून बाब अशोक जोशी, म्हाका तुमचें मत जाणून घेवंक जाय. एक शेतकार म्हणून तुमी हाजे कडेन कसो पळयतात, एक बागायतदार म्हणून, कारण तुमचे उब्याचें उबें पीक आसता ही जनावरां नश्ट करून वतात. तेन्ना तुमकां कितें दिसता हाजेर कितें सोल्युशन आनी कितें हाजेर आमी उपाय काडूं शकतात? सगळ्यात पयलीं म्हाका बऱ्याच फावटी जेन्ना आमचे पर्यावरण तज्ञ जे कितें मतां व्यक्त करता ताच्या बाबतींत तांचो गोंधळ दिसून येता. कारण एक गोश्ट पळोवंक जाय, आयज आमी गोंया पुरतोच जर उलोवपाचो जर जालें जाल्यार गोंयांतली जवळ जवळ 60% आसपास जमीन ही अंडर फॉरेस्ट कवर म्हणजे ग्रीन कवर आसा. जे ऑन पेपर्स तुमी जर पळयले जाल्यार जी अभयारण्यां डिक्लेअर केलीं, त्याच्या नंतर जी आदली रिजर्व फॉरेस्ट आसा, सरकारी ज्यो जमिनी आसा, हे सगळी जर ही घेतली जाल्यार 60%. उरलेल्या 40%त रस्ते, शहरां, वस्ती, जे विविध प्रकल्प हे सगळे काडून शेतां बागायती खातीर, शेती बागायती खातीर जमीन कितली उरता? 10 ते 12% जमीन उरता. आयज 10 ते 12% जमनीत आयज गोंयांतलो जर संपूर्ण जर शेतकाऱ्याची संख्या जर पळयली जायत जाल्यार ती सुद्धा कमी 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 जायत आयज 10 ते 15% शेतकार उरलेले आसा. आयज 2 माड आसूं किंवा 200 माड आसूं, आयज ते जे बागायतदार जे आसात ते नाल्ल आयज विकतो खातात. भात शेती आमच्या 70 सारख्या ठिकाणी सुद्धा भात शेती आयज सोडपाचे हेचेर आयल्या. बारीक बारीक भाजीपालो करणारे जे कोण शेतकारी असले तेंच्यांनी भाजीपालो सोडपाचो. हेचें कारण हेच्या फाटल्यान कितें? कारण ही जनावरां. आतां जेन्ना 50 ते 60% जमीन जनावरां म्हणजे जेन्ना अंडर फॉरेस्ट येता, इतकें आसून 10% जमिनी जे कसणारे शेतकरी वचून रानांत जनावरां मारना. जनावरां मारणारे जे लोक आसतले, काही मनीस जे आसतले, त्याची येदी व्हडली सरकारी यंत्रणा आसा तेंचे कडेन नोंद ही आसूंकूच जाय. पूण ही 10% जमीन हाका जनावरांक जाय काय कितें? मुळात जनावरां ही मालकी कोणाची? कारण जनावरां ही मालकी सरकारची. जेन्ना आमी एखाद्या हातूंत जर अतिक्रमण केलें, खंयच्याय प्रायवेट प्रॉपर्टी आसो किंवा सरकारी जंगला मदीं, जाल्यार तो ऑफेन्स ठरता. मागीर जर सरकारची ही जनावरां आमच्या प्रॉपर्टीत जर घुसली जाल्यार कितें? तो ऑफेन्स न्ही. दुसरी अगेन तुमचो प्रश्न आसा तो म्हाका तुमकां मातसो थांबोवचो पडटा. आमी उलोवया हाचेर. पण तुमी जेन्ना ऑफेन्स म्हणटात तेन्ना म्हणजे उपद्रवी कोण, परत अतिक्रमण कोण करता? आमी तांचेर करता काय ते आमचेर करता? आता तुम्ही शेतीच्या बद्दल उलयले. हय, शेती ही आमच्या जमिनी म्हणजे शेतीची जमीन जेची आसा तो शेतकरी बागायतदार. 10% जी जमीन आसा हेची मूळ मालकी आमचे कडेन आसा. बाकी सरकारी जमीन आसा, फॉरेस्ट एरिया आसा. 10% आमची जमीन तरी आमी आमची स्वताच्या मालकीची म्हणू शकता. आणि ह्या जमिनी जेन्ना हे वन्य प्राणी घुसून जेन्ना नुकसानी करता, कारण आमी आमचे पोट ह्या जे आमी उत्पन्न तयार करतात ह्या उत्पन्नाचेर भरतात. समजा आमच्या दोळ्यासमोर ते उत्पन्नच नश्ट जेन्ना जाता तेन्ना कितें? सादी उदाहरणां तुमकां दितात. आयज म्हाजेच सारख्याचें एक उदाहरण हांव एग्जाम्पल म्हणून दिता. म्हाजे 350 माड आसात. जवळ जवळ 20 ते 25 हजार नारळ हांव दर वर्सा काडून विकतालो. आयज
हांव नाल्ल विकते खाता. हेचें कारण कितें जाल्यार खेती वयर एक बोंडो दवरिना. खंय काजूच्या सिजनाक हीच खेती काजूचेर वता, काजूची नुकसानी करता. बरोबर. थोडक्यात तुमचें मत की ना ही कित्याक तुमकां सायकल हांव ही करता, काजूच्या तो उरलेलो नाल्ल जो आसा तो कित्याक तुमी बाकी प्राण्यांचें नांव घेतलां. शेकरो जो आसा हो जून जाल्लेलो नाल्ल खाता, जमनीर पडलेलो नाल्ल हो डुकर खाता, वयर बोंडो दवरिना. केळी ही नश्ट ही खेतीच करता. आतां हांव तुमकां खेती ही कित्याक एक डिक्लेअर करची, खंयची पिकलेली किंवा जी जाल्लेली फळां, आंबो आसूं किंवा जायफळां आसूं हेची, ती जमनीर घालपाचें कारण ही नुकसानी. खाता एक उडयता चड. बरोबर. सो म्हाका मिगेल बाब, म्हाका तुमी एक कृशी तज्ञ आनी पर्यावरण तज्ञ. सो तुमी हे दोनीय कडेन कशें पळयता? एक कृशी तज्ञ म्हणून कसो पळयता शेतीचो प्रश्न आसा, आनी दुसरो एक पर्यावरण तज्ञ म्हणून ह्या विशया कडेन तुमी कशें पळयता? एक आमी गोश्ट मनान दवरपाक जाय सदांच की पृथ्वी जी आसा आमची, हो संवसार मर्यादीत आसा, लिमिटेड. तो वाडना. जनसंख्या वाडली जावं जनवरांची संख्या वाडली जाल्यार ते मर्यादीत पृथ्वीन कशी उरपाची जाल्यार एका एक संतुलन जाय आमकां. संतुलनाची गरज. लातीन भाशेन एक शब्द आसा इकॉस, हाचो अर्थ आसा घर. आनी त्या शब्दांतसून दोन इंग्लीश भाशेन शब्द आसा. एक आसा इकॉलॉजी म्हणजे पर्यावरण जे शिकपाचें आमी आसा, आनी दुसरें आसा तें इकॉनॉमी म्हणजे पयसो. घर कशें चलोवपाचें ताका पयसो. आतां गोंयानूच आमी पळयत जाल्यार आमी म्हणटा डेवलपमेंट जाय. खंयचेय राजकारण पार्टी आसूं आमकां डेवलपमेंट जाय म्हणटा. खंयचोय आमदार आसूं ताका डेवलपमेंट जाय. पंच आसूं जावं कावन्सिलर आसूं ताका डेवलपमेंट जाय. डेवलपमेंट म्हणजे कितें? गोंयान जाल्यार बांदकाम, रस्तो बांद, बिल्डींग बांद आनी कितें बांद. हें खंय बांदपाचें जाल्यार जमीन आसा थंयच बांदपाचें. स्वर्गार बांदिना आमी आनी वाठारांनी बांदिना आमी, हेच पृथ्वीचेर बांदता. जाल्यार बांदकाम वाडत वचत जाल्यार खंय पासून आमची इकॉनॉमी जी आसा आमचे इकॉलॉजीचेर हानिकरण आसा. मिगेल बाब, तुम्ही बरो मुद्दो मांडलो, इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी हांच्या मदलो संघर्श. ह्या संघर्शा विशीं आमी फुडें उलया, कित्याक मनशाची उदरगत, मनीस जातीची उदरगत आमी न थांबोवपाच्या पातळीचेर पावल्यात. आनी दुसरे वटेन जंगल कशी वाचोवचो, झाडां कशी वाचोवची, हो आमच्या मुखार व्हडलो प्रश्न आसा. हाचेर आमी भासाभास परतून करतले. आमी घेतात एक ल्हानसो विसव हांगा, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार आनी परतून तुमकां एकदां येवकार. आमी भासाभास करताले मनीस उपद्रवी काय जनावरां उपद्रवी, कोण कोणाच्या जाग्याचेर अतिक्रमण करता. चर्चा सुरू जाल्ली तेन्ना राजेन बाबान हाचेर एक बरें विस्तृत आमकां समजयलें हो प्रश्न कितें आसा. अशोक बाबान सांगलें एक शेतकाराची आनी बागायतदाराची व्यथा, आनी मिगेल बाबान हाचेर सांगलें की हाचेर आमकां एक संतुलन सांबाळपाची नाल्यार संतुलन सोदपाची गरज आसा इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी मदीं. म्हाका दुसरे सुवातेर राजेन बाब, म्हाका तुमचे कडेन परत येवन दिसता, म्हाका तुमचो रिस्पॉन्स जाय. ही इकॉलॉजी आनी इकॉनॉमी म्हणटा, तुमी म्हणटा सैम सांबाळपाक जाय, सगळे कडेन जंगलां वाचोवंक जाय, पूण मनशान खंय वचचें? कित्याक हो प्रश्न फक्त शेतांचोच उरिल्लो ना. आतां माकड खेती लोकवस्ती भितर घुसता. तुमी फाटीं उदळ म्हणिल्ले वरी ही जनावरां लोकांचेर संकट जाल्यात. म्हणजे फकत शेतकारांचो हो प्रश्न ना. सो आमी हाचे कडेन कशें पळयता, कितें लोकांनी कितें करचें? जनावरां जी आसा ही लोकवस्तीन किंवा बागायती क्षेत्रांत किंवा शेतान येवपाक लागलेली आसा. त्याच्या फाटलें मुख्य कारण म्हणजे आमी जेन्ना विकासाची संकल्पना मांडलेली आसा, ही विकासाची संकल्पना पुराय तरेन चुकीच्या पद्दतीन मांडलेली आसा. आमी शाश्वत विकास जो आसा तो करपाच्या फाटल्यान खूब कमी आसा. आनी ताका लागून जाल्लें कितें आसा की एका वटेन शेतांचो विस्तार जाता, बागायतींचो विस्तार जाता, आनी दुसरे वटेन आमकां ही जनावरां जी आसा ही व्हडा प्रमाणान लोकवस्तीन येतात, लोकांक नासधूस करतात. हांव म्हजेंच उदाहरण सांगता की आमच्या दारान आसलेले माड किंवा आमच्या दारान आसलेले चिकू ह्या सारकी जी फळां आसा ही आमकां खावपाक मेळना. दिसा वयले माकड किंवा जी वानर आसा किंवा शकरो आसा तो उद्ध्वस्त करता, रातच्या वेळार पाखे नश्ट करता. ही समस्या जी आसा ही निर्माण जावपाक आमच्या सरकारान आमी जर पळयलें
की गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 20 वर्साच्या कालखंडात 70 तालुक्यातले जवळजवळ 8,848 चौरस किलोमीटर वन क्षेत्र आसा ते उद्ध्वस्त जाल्लें आसा. सांगे आनी धार बांदोड्यातले जवळजवळ 9,933 हेक्टर जंगल क्षेत्र जे आसा ते नश्ट जाल्लें आसा. हे इतल्या मोठ्या प्रमाणात जंगल नश्ट जाले आनी त्या जाग्यार सरकारान सोशल फॉरेस्ट्री जाका आमी सामाजीक वनीकरण म्हणटात त्या प्रकल्पाच्या नांवा सकयल जे कितें लायिल्लें आसा तेतूंतल्यान रानांतल्या जनावरांक आतां माकड लिंबू सारके किंवा रानांतल्यो कर्दळी आसल्यो ही रानांतल्या खेत्यांक रानांतल्या वांदरांक रानदुकरांक कंदमुळां मेळटालीं हें सगळें मेळप कुस्तार जाल्लेलें आसा आनी तेका लागून आयची ही समस्या निर्माण जाल्ली आसा. तेका लागून हांव तर म्हणन की जवळ जवळ 5 वर्सां किंवा 10 वर्सां आमी ह्या गजालीचेर फोकस करून जी झाडां किंवा जी झोपां ह्या जनावरांक अन्न दिवंक शकता, पाण्याचे स्रोत जे आसा हे स्रोत मायनिंगाक लागून पुराय तरेन नश्ट जाल्ले आसा. तर उदकाची वेवस्था त्या वाठारांत जर केली जाल्यार ही समस्या आसा ही कमी जावंक येता आनी शेतां आनी बागायती ह्यो बऱ्या तरेन जायत्या वाठारांनी भुतानान पळयले जाल्यार आमच्या लक्षांत येता की शेतां जी आसा लोक करता आनी जनावरां विशयीच्यो जो भूतदय आसा ती बी व्यवस्थितपणान थंय चल्लेली आमकां पळोवपाक मेळटा. तर हाचेर म्हणजे अशोक जोशी बाब तुमी एक ऑर्गनायज संघटना, तुमी ह्या बागायतदार संघटना आसा तुमची, शेतकारांचो असो एक गिल्ड किंवा शेतकारांचें अशें एक रिप्रेझेंटेशन म्हणून तुमी अशा सरकाराक कितें सुचोवण्यो केल्या? कित्याक परत हो प्रश्न आसा की शेत तर आमकां जायच, फळां तर आमकां जायच, ताचे शिवाय आमचें चलूं शकना. आमी सगळींच फळां आनी सगळींच पिकां जीं आसात ती हवेन पिकोवंक शकना, ताका जमीन जायच. पूण परत एकदां राजेंद्र बाबान म्हणलें तशी भूतदया गरजेची, जनावरांय रावप गरजेची, कारण ही फूड चेन जी आसा तातूंत प्रत्येक प्राणी गरजेचो आसता. तांणी जशें म्हणलें तशें रानडुकर ना म्हणून वाघ कमी जातात. सो ही चेन आसा ती एक आयसोलेटेड इन्सिडंट्स न्ही हे. सो एक ऑर्गनायज शेतकार हांचे कडेन कशें पळयतात? तांणी सरकाराक हाजे बद्दल कितें सुचोवण्यो दिल्ल्यो आसात किंवा तांणी कितें हाजेर उपाय येवजिल्ले आसात की आपलें एक्झिस्टन्स आनी तांचें एक्झिस्टन्स बरे भशेन जावचें? 2016 पासून आमी वेगवेगळ्या प्रकारची निवेदनां सरकाराक दीत आयले. गेल्या 10 वर्सां पासून आमची डिमांड आसली, पूण प्रॅक्टिकली जी निवेदन स्वरुपान आमी जी सरकार कडेन मागणी जी केली ती 2016 आनी तेन्ना आमी सुचोवणी केल्ली. आयज तुमी जर आतां ह्या क्षणाक ह्या ह्या म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर जर एरियल सर्वे जर करीत जाल्यार तुमकां दिसून येतले ते सगळे कडेन रानमोडी म्हणजे जी धवी पुलां तुमकां सगळे कडेन दिसतली. आतां ही रानमोडी कितें कितें करता हेचे तुमी एक लक्षात हे जर घेवपाक जाल्यार त्याची वेल इतली जाड जूड वेल जाल्लेली, व्हडल्या व्हडल्या झाडांक विळखे घालून ती झाडां सुद्दां मेल्लेली आसात. ह्या रानमोडे सकयल खंयचेही जनावर रावना. ही रानमोडी पाणी खेचता आणि त्याच बरोबर ती जी रुजता ती एअर पॉलिनेटेड, वॉटर पॉलिनेटेड, विंड पॉलिनेटेड. हाचे क्लिनलीनेस जाय आशिल्ले. ह्या फाटल्या 20 वर्सांक जी एकासीए आणि दुसरी आमची एकासीए सागवान सुद्धा त्याच प्रकारात येता, पण त्याचबरोबर दुसरी म्हणजे निलगिरी. ह्यो ज्यो वनस्पती आहा ह्यो जमनीतले पाणी खेचून घेणाऱ्यो, जेचो हांगासरल्या जनावरांक खावपाक किंवा पिवपाक कांयही उपयोग ना. आमी त्या 10 वर्सां आमी एक मागणी सरकारा कडेन केल्ली की ही जनावरां जर आमच्या एरियेन जर घुसपाक नाका आसत जाल्यार दुसरो पर्याय आसा, तुमच्या एरियेत तुमी झाडां लायात. आज लाखोनी झाडां लायलेल्याची संख्या जर तुम्ही विचारली 4-5 लाख झाडां आज दर वर्सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तयार करता आणि त्याची लागवड करता. ही झाडां गेली खंय? इतली एरिया इंच एरिया इतल्यात भरून निघता असले. म्हणजेच हांगासर एक गोष्ट दिसून येता की रिझर्व फॉरेस्ट ॲक्ट जो आसा त्या हेच्या प्रमाण तुम्ही एक बडी सुद्धा उभारून जायना. ही संपूर्ण ह्यो डोंगराळ एरिया ज्यो आसात ह्या जाग्यार जर ही लागवड जाल्लेली, कारण एक रानमोडीचे हें आसा की ज्या जाग्यार तीक फॉरेस्ट आसा थंय रानमोडी ना. म्हणजे जी ओपन एरिया जी आसा त्या जाग्यार ती फोफावता. तेणे जनावरां विस्थापीत केली. आयज जनावरां आमच्या ह्या एरियेत येवपाक कारण ते शेतकार हो कायम आपल्या जमनीन निर्मिती करीत आसता ती नेचरची, म्हणजे निसर्गाक मदतच करीत आसा. शेतकार पीक पिकयता म्हणजे कितें निसर्गाच्या विरुद्ध वचना, डिस्ट्रॉय करिना. हां, आणि इतली वर्सां तो ह्या रानांतल्या जनावरां सोबतच संपूर्ण रावन आयलेलो आसा. पूण तुम्ही उल्लेख केलो फूड चेनचो.
फूड चेनीत सगळीं जनावरां बसतात. एखाद्या जनावरांची संख्या जर अमर्यादरित्या वाडली, कारण माकड किंवा डुकरां ही वर्सांतल्यान दोनदा येतात, त्यांची संख्या इतल्या प्रचंड प्रमाणात आयज जाल्लेली आसा. 10 वर्सां पयलीं जी 3 किंवा 4 जी खेती आसली ती आयज प्रत्येक गांवांनी 150-200 ही संख्या पावलेली आसा. शेवटी ह्या इतल्या जनावरांची गरज आसा का कितें? कारण ही विशिश्ट, कारण ऑस्ट्रेलिया सारख्या ठिकाणीचो कांगारू हो त्यांचो राष्ट्रीय प्राणी, पूण त्याची संख्या एका ठराविक तुलनेच्या वयर गेली की ते मारता. ना होच प्रश्न पयलीं एका ऑस्ट्रेलियन कांय 100 वर्सां फाटीं सोंशांच्या बाबतींत आशिल्लो आनी तांणी सोंशांक मारूंक सुरवात केली, कित्याक एक सोंशा पासून सोंशे वीत रावले आनी तांची प्रमाणा भायर संख्या वाडली. मिगेल बाब, हे 2 प्रश्न आसा. एक म्हणजे फूड चेन आनी हे प्राणी वाडटात तांचो एक प्रश्न, आनी दुसरो तांणी मेन्शन केला ती ही तरेतरेची झाडां जी आमी ऑस्ट्रेलियन एकेशिया बिकेशिया जो गोंयांत लायला किंवा निलगिरी सरकारी गव्हर्मेंट फॉरेस्टेशनाच्या नांवार. म्हाका सांगात, कृशी तज्ञ म्हणून सरकाराक सल्लो दिवपी किंवा कृशी तज्ञ म्हणून कसली झाडां लावची, खंय कसली झाडां जातात हाचे विशीं देशांत किंवा गोंयांत कशे तरेचो अभ्यास चलता आनी सरकार ताजे कडेन खंयचे वटेन पळयता? कित्याक तुमचो खूब फावट सरकारा कडेन संबंद आयला आसतलो ह्या बाबतींत. गोंयांत कितें जाता, जेन्ना एक कसलो प्रश्न येयलो तेजें उत्तर कशेंय करून ते बसयता, ते सारकें जावं वो ना जावं. सगळ्यांक सोंपेपणी समजतले राजभाशाचे. 1986 खूब आंदोलन जालें, अधिवेशन जालें, मार बडय जाले, पुलीस फायरींग जालें आनी कोंकणी राजभास जाली. एसेंब्लीन कोंकणीची थोडे उपयोग जाता. आमची ऑफिशियल गॅझेट जी आसा ती कोंकणीन येना आनी कोर्टान जावं आनी कचेरीन जावं कोंकणीचो उपयोग जायना, पूण राजभास आसा. तशेंच हे सोल्युशन काडला. माकड आसा तेजे सायडीक दवरला आनी रानडुकराचें केला. रानडुकर वर्मीन म्हणून डिक्लेअर जाला, मारूं येता, पूण तेका क्लॉज आसा. तुका परमिशन घेवपा जाय, लायसन्स तुजें आर्म आसपा जाय, हें आसपा जाय, तें आसपा जाय. तशेंच कोंकणी राजभासान कोंकणी मिन्स कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट आसा. म्हणजे उपयोग करपी तुका जे आसा ते करपाक तुका बंद करून दिला. अजून पासून एक लायसन्स जे आसा जाल्यार सांगपाचें. सो हे सगळे पेपराचेर कागदाचेर वेगळें चित्र आनी प्रत्यक्षांत वेगळें चित्र. आमचे कडेन फक्त लास्ट 4 मिनटां आसात. म्हाका क्विक रिस्पॉन्स, कन्क्लुडींग रिमार्क. हे सगळें म्हणजे पेपराचेर आमी करतात एक आनी उलयतात एक, ही कृती आनी उक्ती हातूंतले आमचे भितर तफावत जाणवता सगळ्या गोश्टी भितर, म्हणजे खास करून सरकारी धोरणा बद्दल. राजन बाब, तुमचे म्हणजे म्हाका क्विक आन्सर हाचेर क्विक फिक्स सोल्युशन कितें आसूं शकता? हेचेर क्विक सोल्युशन म्हणजे जायत्या राज्यांनी जेन्ना हो निर्णय घेतलो जनावरांक वर्मीन करपाचो, तेचेर कांयच अभ्यास जावंक ना. हिमाचल प्रदेशान खेती जी आसा, जांकां आमी बॉनेट रेसीस म्हणटा, तांकां मारले, कितली संख्या जाली. आतां सध्या परते हिमाचलान मागणी केल्लेली आसा, सरकारान ती मागणी केंद्र सरकारान धुडकावन लायिल्ली आसा. कारण ह्या गजालीचेर जो मेरेन अभ्यास जायना तो पर्यंत अशा प्रकारचे उपद्रवकारक निर्णय घेवप हे चुकीचे आसा. पुराय तरेन सरकारान ह्या गजालीचो वा कितली संख्या आसा जनावरांची, रानडुकरांची किंवा जंगल क्षेत्रांत तांकां अन्न पदार्थ मेळटा काय ना, ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास करून ह्या गजालीचेर उपाय काडप गरजेचो आसा. अशोक बाब, तुमकां कितें दिसता? गेली 10 वर्सां डिमांड करून सुद्धा आजपर्यंत ह्याची संख्येबाबत, जनावरांच्या संख्येबाबत सरकारान अभ्यास केल्लेलो ना. हाचे फुडें ते करतले किंवा ना करतले हो त्यांचो विशय आसा. पूण आमचो डिमांड हो आसा की जो पर्यंत त्यांची खावड ही करून ती जनावरां त्या जंगल एरियेत जो पर्यंत तारयनात तो पर्यंत सरकारान निदान माकड खेती जी 70% विध्वंस करता शेती बागायतीचो, सगळ्या प्रकारच्या शेती बागायतीचो, डुकर जो 20 ते 25% आणि बाकी मागीर शेकडो आणि इतर जनावरां आसात. तेन्ना ज्या 7-8 वर्सात एक कॅल्क्युलेटर सारको ठरोवन एक प्रोग्राम हो करचो, झाडां लावची आणि तो पर्यंत ह्या जनावरांक वर्मीन म्हणून डिक्लेअर करून आमकां तांकां मारपाक परमिशन दिवचे बरोबरच लायसनय दिवपाचें. कारण जनावरांक कितें आज सरकारान कितें केलां, डिक्लेअर केली पूण बंदूक नासा, दांड्यान मारतले आमी. बरोबर, ते आसा. म्हणजे मिगेल बाब, प्रश्न तोच आसा की आमी उलोवप एक, डिक्लेरेशन करप एक,
परत म्हाका तुमचे कडेन लास्ट तुमचो कन्क्लुडींग रिमार्क जाय हाचेर की उपाय कितें निमाणें खंय वता आमी. बायोलॉजिकल डायवर्सिटी ॲक्ट आसा भारत सरकाराचो त्या प्रमाणे गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो चेअरमॅन एक्सपर्ट आसपा जाय, मंत्री न्हू. थंय एक्सपर्ट घालपाचो आनी हो विशय गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डाक सोडून काडपाक दिवपाचो. हितून राजकारण नाका, चिव नाका, रट्टा भुरग्याक दूद दिवपा जाय. व्हेरी गुड. तुमी खरेंच म्हणजे हाजेर आमी भासाभास बरी जाली, सोल्युशन बरें जालें. सगळ्यांनी तुमी एक गोश्टीचेर तुमी सगळे एकमत जाले ते म्हणजे सरकाराचो अभ्यास ना, सरकारान जनावरांची जनगणना केल्ली ना, जनावरां खंयच्या प्रमाणांत वाडटात हाचो सरकाराचेर कांयच अभ्यास ना, खंयचीं जनावरां कितलें लुकसाण करता हें आमकां अशोक बाबान सांगचें पडटा. हाचेर सरकाराचो काय स्टॅटिस्टिक्स आसा जाल्यारूय आमी नकळो. पूण हाका सगळ्याक कंट्रोल करपाक एक सरकारी बॉडी आसता, बायोडायवर्सिटी बोर्ड जसो तुमी म्हणलो. आनी त्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाचो जर मनीस किंवा त्या खुर्चेचेर जर बशिल्लो मनीस तो जर जाणकार आसत जाल्यार हातूंतले खुबशे प्रश्न सुटावे जावं येतात. कित्याक तो जो मेसेज दिता तो अभ्यासांतल्यान केल्लो मेसेज आसतलो आनी तो सगळे मेरेन बरे भशेन पावतलो. तुमी हांगा आयले, ह्या विशयाचेर बरे भशेन भासाभास केली, तुमची मतां आमी जाणून घेतली आनी खूब मोलादीक मतां आशिल्लीं. आमी नक्की आस करुया आमची नदर आसा हे कार्यावळींतल्यान ह्या प्रश्नाचेर कितें तरी तोडगो येतलो, कितें तरी आमकां सोल्युशन मेळटलें. जनावरां, मनीस आनी सैम हांचे भितरलें जें संतुलन आसा तें वेवस्थीत रावतलें आनी आमी जशें म्हणटा की वसुधैव कुटुंबकम, तशी ही पृथ्वी म्हणजेच आमचें हें घर अशें समजून आमी जनावरां बरोबर आनी सैमा बरोबर एकचारान नांदतले. परतून एकदां तुमकां दिनवास तुमी हांगा आयिल्ल्या बद्दल. आनी ही कार्यावळ आमची हांगाच सोंपता, पूण तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.